फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत एसटी समाजा खातीर 4 सिटां राखीव दवरपाचें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिलें। सावर्ड्या आयोजीत केल्ल्या संकल्पपत्र अभियाना वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले। एकाद्र्या वेळार सांगे मतदारसंघाकूय एसटी समाजा खातीर राखीव दवरचो पडलो जाल्यार तेवूय करतले अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें। ते 4-5 जाण बसल्या पयलीं फटींग लोक अस्पश्ट शब्दांत सांगता, हांव चॅलेंज करता तांकां, तांच्यांनी सांगचें म्हाका तांच्यांनी कशा पद्दतीन ट्रायबला खातीर सपोर्ट केला, खंय ट्रायबला खातीर सपोर्ट केला सांगचें म्हाका। अरे आमी जर आमचें सरकार सांगता म्हणजे मोदीजीच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळांत जर आमी निर्णय घेता, आमच्या ट्रायबल भावांक आमी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले, फुडले 4 सीट हे ट्रायबल भावा खातीर आसतले आसतात, ते मोदीजीची गॅरंटी आसा। अरे आम्ही आत्ताच सांगता मदींच कोण तरी उडलो सांग्यार तांकां रिजर्वेशन करपाचो ना, दोतोरांक सुभाषाक प्रोटेक्ट करपाक जाय। अरे सुभाषानूच सांगलें मला सकाळी सांग्या वयल्यान सुद्दां ट्रायबल निवडून हाडपाची जबाब भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी आसा। आमकां फटींगपणां उडोवपाची संवय ना। अरे आमी जी गॅरंटी दिता ती मोदीजीची गॅरंटी आसा। हांच्या सारकेले हे जे रस्त्यार थंय बसून आशिल्ले पळय न्ही, तांच्यांनी कांयच ट्रायबला खातीर केन्नाच करूं ना। आनी होय म्हणपाक आमी लोकां मदीं वयतले, भाऊ सगळा सावड्ड्या येवनी तांकां म्हणला आपूण पळयता कोण कोण आसा ते।